जय 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 भीम. जय भीम जय भीम. जय 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 भीम. जय भीम जय भीम. जय जय. आमची जी भुरगीं 50सांसून चड भुरग्यांची डेथ जाला, सो तेज्या खातीर आमी येयलेली आसा. हिंगा डॉक्टर आंबेडकराची आमी रॅली घेवन येयलेली आसा. बिकॉज ऑफ ती भुरगीं आमच्या देशा खातीर आमची भुरगीं तेंची डेथ जाला तेंच्या खातीर येयलेली आसा. रिजायन दिले इट इज आमच्या खातीर बरें येता. बिकॉज एज्युकेशन मिनिस्टरा खातीर आमच्या भुरग्यांची इतके जालेले आसा. इवन हालींचोच पेपर आनी एकदा लीक जालो आसा उत्तराखंडाचो आय थिंक सो रिजायन केले म्हणून इट इज नॉट द थिंग. अजून सोंपोंक ना. भुरग्यांचे जितके बलित्कार जाले, चेडवांचे कपडे फाडलेले आसा, चेडवांक मारलेले आसा, तेतून सुद्दां आमच्या तांकां सॉरी म्हटलेलें जाय. RFI पुलीस, दिल्ली पुलीस सगळ्यांनी येवन सॉरी म्हटलेलें जाय. आनी जी बी भुरगीं मेलेली आसा, ज्या भुरग्यांनी आपली डेथ केली ह्या कंट्री खातीर, त्या भुरग्यांक सुद्दां सॉरी म्हटलेलें. आनी आयज जे धर्मेंद्र प्रधानान इस्तिफा दिला, तो कितें व्हडले आमचेर कितें उपकार करूंक ना ताणें. हेच्या पयलीं खूब जाणांनी आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन हांगासर आपले मिनिस्टर पद सोडलेलें आसा. हातून आमचो पयलो लाल बहादूर शास्त्री जेन्ना धाकटुलोसो रेल्वेचो हें जाल्लो एक्सिडंट, तेन्ना ताणें आपलें रेजिग्नेशन दिल्लें. तशेंच विलासराव देशमुख, मागीर आमचो जाणांनी अशें राजिनामे दिल्लेले आसा. ते हाणें एक्चुली जेन्ना स्टार्ट जालें तेन्नाच पयलींच दिवपाक जाय आसलो, पूण ताणें कितली लेट केली पळय. नीट पेपर लीक जाल्या उपरांत इतले दीस रावपाची गरज नासली. आपली ताणें नैतीक जबाबदारी दिवन तेन्नाच आपलो राजिनामा दिवंक जाल्लो. कांयच आमचेर उपकार करूंक ना. आनी हो जो भुरगे फर्स्ट टायम अशें आमच्या इंडियेक भायर सरल्या की ताणें दाखोवन दिलें की सिस्टमीक आमी कशें आमच्या हेज्या फुडल्यान हाडटा पळय ते. आनी हांव खरेंच सगळ्यांक सॅल्यूट करता स्टुडंटांक. खरेंच तांच्यांनी हें व्हडलें काम केल्लें आसा. जय भीम. आयज आमच्या सगळे भारतभरचे जे विद्यार्थी आसा त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक हांव सगळ्यात पयलीं कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा, तेंचें अभिनंदन करता. खास करून जे आमचे वांगचू आसा तेंचे बी हांव अभिनंदन करता. आनी आयज ही एज्युकेशन युनियन एज्युकेशन मिनिस्टरची जी रिजिग्नेशन घेतला, भुरग्यांनी ही कशी आहा की फायट करून घेतला. तेंच्यांनी आपली चूक जाली किंवा आपूण रॉंग आसा अशें स्वता मान्य करून ती करूंक ना तेंच्यांनी. तांकां ती स्टुडंटांक सगळे हांकां मार खावन आनी कितें करून थंय इतले 26 दीस थंय उपोशण करून ही मेळोवची पडली. मुळात हांव इतलें सांगूंक सोदतां की जे नीट एग्जाम आसा, जी एग्जाम आसा, ह्यो सगळ्यो एग्जामी आसा, ह्यो एग्जामीन मेन म्हणजे गव्हर्मेंटान कितें तरी तेजेर बरे एक चेंजीस करपाक जाय. कारण जे नीट भुरगे दिता, आदी भुरगे डॉक्टर जायनासले, आदी भुरगे इंजिनियर जायनासले, जाताले न्हू. पूण आतां हे नीट एग्जाम जर तुमचे एवरी इयर जर लिकूच जावपाचें आसा, एवरी इयर जर समजा तुमचे लोकांची वाटूच लागपाची आसा, जाल्यार ती एग्जाम नीट आनी ते जी एग्जाम जाय कोणाक, कित्या खातीर जाय, तेज्या खातीर गव्हर्मेंटान पॉलिसी चेंज करपाची आयज गरज आसा. आयज एज्युकेशन सिस्टम सगळी कॉलॅप्स जाल्ली आसा. गोंयान कितल्योश्योच शाळा, सरकारी शाळा बंद पडलेले आहा. देशभरान शाळा बंद पडलेले आहा. आमकां सगळे शाळा व्हरून प्रायवेटायज करता आनी ते प्रायवेट शाळांनी आमची गरिबांची भुरगीं काय शिकपाक शकना. आनी ताका लागून आयज एज्युकेशन पॉलिसी म्हणटा ती चेंज जावपाची आसा. जावं ती नीट जावं, जी जावं, सगळे ज्यो तेंचे कितें पॉलिसी आहा त्यो सगळ्यो रिवायज जावन तेंचेर बरी परत स्टडी जावन त्यो सारक्यो करपाक जाय. हे सरकारान हे पाऊल उचलपाक जाय. आनी हे जर पयलें पाऊल आसतलें एज्युकेशन सिस्टम ट्रॅकार हाडपाची. ताका लागून हांव म्हणटा की इवन गोंयान सुद्दां एज्युकेशन सिस्टम आयज ट्रॅकार जर हाडटलो जाल्यार सरकारी स्कुलांक आनी सरकारी शाळांक प्राधान्य दिवचें पडटलें. प्रायवेटायजेक सगळे फ्री दिला तेंच्यांनी. जाय ते तेंचे फीज लाखांनी फीज चार्ज करता. गरीब भुरगीं कशीं शिकतलीं ह्या स्कुलांनी, हेजेर आयज सरकारान बारकायेन लक्ष दिवपाची गरज आसा. आनी हांव विनंती करता आमच्या गोंय सरकाराक सुद्दां की जी एज्युकेशन पॉलिसी आहा तेजेर तेंच्यांनी परत स्टडी करून तेतून बरेचशे जे लोकांक बेनिफीट जातले अशे चेंजीस हाडपाक जाय अशें म्हाका दिसता. माझा एक प्रश्न आहे, गोंयच्या CMचे रेजिग्नेशन मागपाक आमी आतां सध्या
विषय असा सेंट्रल लॉ ना तुम्ही म्हटले न्ही गोयची पॉलिसी सारकी ना म्हणून ना म्हणजे हांव ते गव्हर्मेंटाक अवेअर करता की तुमी इतलेच रावनाका की सेंटराचेरूच सगळे रावनाका. गोंयाच्या भुरग्यांक कितें जाय, गोंयचे भुरगे कशे फुडें वयतले, तेज्या खातीर कितें पॉलिसी आखपाक जाय त्यो आखा. सरकारी शाळा काडून काडून ते लोकांक जेंका काय हेच ना, शिक्षणाचे खबरूच ना, तेंचे कडेन ते सोंपयता. आयज कितक्यो सरकारी शाळा बंद पडला. भाऊ साहेबांनी ह्यो शाळा आमच्या गोरगरिबांक थंय गांवागांवांत उबे केल्ल्यो. आयज सगळ्यो शाळा जवळ जवळ 90% शाळा बंद जाल्ल्यो आसा. सो ते कोण सारकें करतलो? सीएमान करपाक जाय एज अ एज्युकेशन मिनिस्टर. सो हांव तेजें रिजिग्नेशन मागिना, पूण तेणें हो सुदार करचो अशी ताका रिक्वेस्ट करता. एज्युकेशन पॉलिसी कोलॅप्स जाल्या म्हणच्या पेक्षा गोंयचे एज्युकेशन पॉलिसीन इम्प्रूवमेंट करपाची गरज आसा. आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान हितून एड्युकेशन डिपार्टमेंटान चडान चड भर घालपाची गरज आसा. म्हाका दिसता की आयचो जो यूथ भायर सरला त्या युथांक एज्युकेशन पॉलिसीन प्रॉब्लम आहा म्हणून तो भायर सरला. तेंचे प्रॉब्लम्स कितें आसा, ते कितें फेस करता हें जाणून घेवपाची खऱ्या अर्थान एड्युकेशन मिनिस्टराक गरज आसा. आनी तेजेर तेणी उपाय योजना काडपाक जाय जे भुरग्यांक जाय. फॉर एक्झाम्पल आतां आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटान किंवा एड्युकेशन पॉलिसीन फीज इतली हायर आहा की सामान्य मनीस ते हे करूं शकना, अवेल करूं शकना किंवा ती फीज भरूं शकना. हे फिजाचेर सरकारान लक्ष दिवपाक जाय. गरीबांतलो गरीब भुरगो एड्युकेशन खंयच्या पद्दतीन घेतलो, बऱ्या पद्दतीन घेतलो हेचेर सरकारान विचार करपाक जाय. आनी तेच्या खातीर म्हाका दिसता की आयचे चडान चड यूथ जे आसा पळय ते भायर सरलेले आसा. सतीश, खंय तरी तुमी एक MD पोस्ट रिजर्व केल्ली गोंयाच्या भुरग्यां खातीर, OBC आनी SC खातीर, ते आजून खंय तरी चालीक लागूंक ना, ते कितें सांगता तुमी? खंयची पोस्ट म्हणटालो? मेडिकल जे आसली पोस्ट ग्रॅज्युएशन. येस, पोस्ट ग्रॅज्युएशन जे मेडिकल हितून GMC हितून जे पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक जे रिजर्वेशन आसलें ती गेली कितलींच वर्सां ह्या गोंया सरकारान नासली किंवा गोवा स्टेटीन नासली. पूण हे सुद्दां पोस्ट ग्रॅज्युएशन रिजर्वेशन घेवपा खातीर आमकां सगळ्यांक रस्त्यार देंवचें पडलें, आमकां कोर्टान वयचें पडलें. आमी SC ST कमिशनान वचोन हे केस जिखोन मागीर आमकां पोस्ट ग्रॅज्युएशन SC ST OBC खातीर गोवा GMC मेडिकल कॉलेजीन घेवचें पडलें. हांव तेकाच लागून कितें म्हणटा की भुरग्यांक आनी जनतेक रस्त्यार हाडूं नाका, तांकां रस्त्यार हाडूं नाका. तेंचें कितें वेलबींग जें कितें आसा, तांकां कितें जें जाय फायदेशीर कितें आसा तें तुमी जाणून घेयात आनी तें इम्प्लिमेंट करात. इम्प्लिमेंट करपा खातीर भुरग्यांक जनतेक रस्त्यार हाडपाची गरज ना. जे एज्युकेशन आनी कितें मेसेज दिवंक सोदता सरकाराक? आमकां आमी तेंच आयचे सुद्दां एज्युकेशनान आमी आयज मागणी कितें केलेली आसा की ज्या भुरग्यांचेर FIR रजिस्टर्ड जाल्या ती सरकारान बेगींतल्या बेगीन विथड्रॉ करची. हे भुरग्यांक तुमी जेलीन घालून तेंचेर सेक्शनां लावन तेंचे करियर पिड्यार करूं नाका. ते जे भुरगे रस्त्याचेर देंवले ते आपणाचे रायट्स मागपा खातीर देंवले. तांकां कळ्ळें की बाबा आमचेर इनजस्टीस जाला आनी ते जस्टीस मागपा खातीर देंवलेले. ते कितें आतंकवादी न्हू, टेररिस्ट न्हू, तेंचेर इनजस्टीस जाला, तांकां जस्टीस मेळपा खातीर ते रस्त्यार देंवले. रस्त्यार कित्याक लागून देंवले? गव्हर्मेंट तेंचें आयकना, मिनिस्टर तेंचें आयकना, ऑफिसर्स तेंचें आयकना, म्हणून तांकां रस्त्यार देंवचें पडलें. आनी तेजे खातीर FIR करप हें खूब चुकीचें अशें हांव मानता. आनी ते बेगींतल्या बेगीन सगळ्या भुरग्यांचे FIR जे आसा ते विथड्रॉल करची अशी हांव सरकारा कडेन मागणी करता. समजा की जे जंतर मंतरार जशे भुरग्यांक लाठीचार्ज केल्ले आसा आनी ज्या तरेन CJBचो प्रोटेस्ट चल्लेलो थंय आनी तेंचेर खूब अत्याचार जाल्ले आसा, तेचो आमी निशेध करपाक आमी येयल्ले आसा. आनी ज्या तरेन हांगा देशान पेपर लीक जायत आसा अशें आमी खूब तरेन पळयत आसा की फाटले 12 वर्सान जे तरेन सरकार चलयता ते तरेन पेपर खूब लीक जायत आसा. सो तेजे आमी सोल्युशन काडपा खातीर सरकार हें कांयच करना. सो तेका लागून आमी पळयता की हे सरकार जे आसा, जे मनीवादी सरकार आसा, तेंचे जे ह्या देशान जे मंत्री आसा तेंचे जे भुरगे जे शिकता ते सगळे भायल्या देशान वचून शिकत आसा. जशे UK, अमेरिका हे तरेन ह्या देशान ते आपले भुरगे शिकयता. आनी आमच्या हांगा युवक शिकपा खातीर एज्युकेशन सिस्टम हांगा कोलॅप्स करून उडयला आनी भुरग्यांचे फ्युचर जे आसा ते सामके पाड जावन उडयल्ले आसा. सो तेका लागून आमी सरकाराक आमची विनंती आसा की आमच्या युथाचे फ्युचरा खातीर तेंच्यांनी बरे तरेचे स्टेप्स घेवचे आनी आमचे एज्युकेशन सिस्टम जो आसा तो बरे तरेन बरो करचो. आनी ते सगळ्यांना हांव पयलीं सॅल्यूट करता ते आमच्या सोनम वांगचूक हांकां. कारण हे जे नीट पेपर जो आसा तो जेन्ना लीक जाला ताका आतां जवळ जवळ 2-3 म्हयने जायत येयल्या, पण तेचे
त्याचे पळोवन गेल्यार त्याचे जे ज्यांच्यानी कोणी नीट पेपर जो लीक केला तांकां ते प्रोफेसर आणि ती नीट पेपर जे काडटा तांकां धरल्या, पण त्यांच्यार हांव तशी अजून कारवाई जावंक ना. तांच्यांनी कमीत कमी करोडांनी रुपये त्यांच्यांनी जमयल्ले आसा आणि तांच्यारय सारकी कारवाई जावपाक जाय. आणि हांव पुन्हा एकदा सॅल्यूट करता सोनम वांगचूक हांकां, कारण ते 79 इयर्स ओल्ड आसा तरी पण तेंच्यांनी 26 days हंगर स्ट्रायकार गेले. ताका लागून ऑल इंडिया जो आमचे जे स्टुडंट आसात आणि एक्टिविटीज आहा ते सगळे एकठांय जाल्या आणि तांच्यांनी जंतर मंतराचेर जे आयज सगळे जे घडोवन हाडला तांकां सगळ्याक सॅल्यूट. आणि त्याच बरोबर हे जे आमी ते शांततेन जो मार्च करताले, शांततेन जे धरणाक बसल्या त्या लोकांचेर, त्या स्टुडंटाचेर जे पोलिसांनी आणि भितर पोलिसाचे ड्रेस त्यांच्यानी परिधान करून जे कोण गुंडागर्दी करून भितर घुसल्या आणि लोकांक बिना अपराधी मारल्या त्यांच्यार कारवाई जावपाक जाय. त्यांच्यार जे एज्युटेशन केलां ताका लागून तांचेर जे कितें क्लेम लायला, जे आर्टिकलां लायल्या ती सगळी ती रद्द जावपाक जाय. आणि दिल्ली जंतर मंतर हेच्यार जो भुरग्यांच्या पेपर लीक जाता आणि त्या भुरग्यांच्या आंदोलनाक जे वता, आमच्या संविधानान असो एक रायट दिल्लेलो आसा रुलींग आणि ओपट. ते ओपट शब्दा एखाद्या लीक जाता दाखयता त्या भुरग्याचो असो अन्याय जाला. मोदी म्हणटा खास बेटी पढाव बेटी बचाव, हे म्हाका उदाहरण एक तेजे बरोबर दिसना. भुरग्यांचा तो म्हणटा बेटी पढाव बेटी बचाव, जाल्यार हे खंयचें उदाहरण? भुरगीं जर रस्त्यार देंवता आपल्या अन्याय रायटाक लागून, भुरग्यां जर येतो तर अन्याय करता, भुरग्यांक जर मारली जाता जाल्यार सरकाराक कितें निदर्शनां हाडिना. आणि आज इतके दीस ताका रिजायन घेवपाक टायम लागता. हे मोदी सरकारान खूब विचार करपाक जाय.